अग्री फॉर द ट्रेड डील अदानीक घोट धरून दुसरे हरदीप पुरीक ब्लॅकमेल केलो बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम लिंक. आनी तुमकां सांगपाक सोदता हांव जेन्ना ते ट्रेड डील जाले आनी हें हांव सांगना BJPचो आनी RSSचो जो एटेची आसा इन द गव्हर्मेंट राम माधव हू इज अ युनियन मिनिस्टर ताजें स्टेटमेंट आसा की अमेरिकेन USAन सांगता ते आमी अग्री केल्या म्हणून. येस इज ऑन रिकॉर्ड सेईंग दॅट वी हॅव अग्रीड टू एवरीथिंग दॅट US हॅज सेड. 50% टेरिफ वी हॅव अग्रीड म्हणटा तो. 18% टेरिफ वी हॅव अग्रीड ऑन बिहाफ ऑफ हूम. हे टेरिफ आज इंडियेच्या लोकांक म्हारग पडटा. असली टेरिफां इंडियेचेर घालपाक खंयच्याच देशाक केन्ना कापासताच जमना. ना काँग्रेसीचें सरकार आसतना कापासताच जमना, ना दुसरे कोण पंतप्रधान आसले इवन अटल बिहारी आसतना कोणाक कापासताच जमना. पण नरेंद्र मोदी आसतना जालें कित्याक हो कॉम्प्रमायज प्रायम मिनिस्टर म्हणून. तो कंटिन्युअस अदानीक वांटोवपा खातीर ताणें देश विकून उडयलो. ताणें फार्मराचो इंट्रस्ट कॉम्प्रमायज केलो. आनी तो करता आसतना जे इराणा कडल्यान आमकां सवाय पेट्रोल मेळटालें, इराण आमकां इंडियन रुपीजाच्या अगेन्स्ट दितालो तें रिफ्यूज केलें, तें बंद केलें घेवपाचें. रशियेनच्यान आमकां पेट्रोल मेळटालें तें बंद केलें घेवपाचें. म्हणून आज लोकांक म्हारग पेट्रोल घेवचें पडटा अमेरिके कडल्यान. आज तुमी पळयता फाटले 4-5 दिसांनी कंटिन्युअस पेट्रोलाचे प्रायस वाडल्या. पेट्रोल कोण वापरता? सामान्य मनीस स्कूटर चलयता, मोटरसायकल चलयता, एक 4 व्हिलर बारीकशी चलयता ताका म्हारग पडटलें. डिझलूय वाडयलें म्हणल्यार जेवण, नुस्तें, वखदां कितें जें सामान ट्रान्सपोर्ट जाता सगळें म्हारग जातलें. ट्रॅव्हल म्हारग जातलो, प्रवास म्हारग जातलो, रेल्वे म्हारग जातली, बस म्हारग जातले. असो सगळो म्हारगायेचो भडीमार फक्त एक मनशाक अदानीक वांटोवपा खातीर सबंद देश प्रायम मिनिस्टरान कॉम्प्रमायज केलो. म्हाका दिसता नीट पेपर लीक जाला, हो परिस्थिती गंभीर. फ्युअल शॉर्टेज जाल्या, LPG ना, बायलांक लोकांक लायनीक रावचें पडटा, घरांत कितें रांदचें काय म्हणून प्रश्न पडटा. तें आमी परिस्थिती पळयल्या फाटल्या दिसांनी जाल्ली. डॉलर रुपयाच्या अगेन्स्ट रुपया डॉलराच्या अगेन्स्ट घसरत आसा. नरेंद्र मोदी 2014 सांगतालो जेन्ना रुपया डॉलराच्या अगेन्स्ट पडटा तेन्ना कळटा की प्रायम मिनिस्टरची गरिमा पडटा म्हणून, रिस्पेक्ट पडटा म्हणटालो तो. आज डॉलर खंय पावला? काँग्रेसीचें सरकार आसतना डॉलर खंय आसलो? आज हो प्रत्येक मनशान चॅक करपाची गरज आसा. आनी आज डॉलर खंय पावला? आनी इतली फास्ट आमची इंडियन करन्सी कित्याक घसरता? इंडियेक पॉयंट ऑफ नो रिटर्न्सा पर्यंत व्हरपाचे आज घाट BJPच्या सरकारान आनी नरेंद्र मोदीच्या अंडर काडला. आनी त्या खातीर आज जी ओवरऑल परिस्थिती निर्माण जाल्या ती म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान सबंद देशाच्या जनतेक भोगची पडटली. कित्याक जेन्ना इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयल सवाय आसली जाचे पेट्रोल तयार करता तेन्ना हे सरकारान सामान्य मनशांक, सामान्य जनतेक बेनिफीट दिवंक ना. पेट्रोल कमी सवाय करूंक ना. 40-50 रुपया करूं येता आसले तेन्नाय इतलेच रुपये आसले. आनी आतां जेन्ना इंटरनॅशनल हातून मार्केटान वाडला तेन्ना तो सांगता आतां प्रायस वाडया म्हणून. 44 लाख कोटी रुपया कलेक्ट केल्या पेट्रोलाचेर टॅक्स म्हणून. ते पयशे खंय गेले? आतां देशाचो विशय गोंया पर्यंत पावला. कित्याक गोंयांत ही जी आर्थीक परिस्थिती निर्माण जाल्या ताजे फाटभुंयेचेर काल एक कॅबिनेट मिनिस्टर आसा, 2 नंबरचो कॅबिनेट मिनिस्टर विश्वजीत राणे, ताणें स्टेटमेंट केलो की 22,000 वेकन्सीज आसा म्हणून आनी जर मुख्यमंत्र्याक जाय जाल्यार त्यो भरपाक शकता म्हणून. आतां प्रश्न निर्माण जाता जर 22,000 वेकन्सीज आसा जाल्यार त्यो 22,000 वेकन्सीज आज पर्यंत भरूंक ना कित्याक? त्यो 22,000 वेकन्सीज आज पर्यंत उरल्यो कित्याक? कित्याक आमी पळयल्या की 2022च्या फाटल्याच इलेक्शनाक हें सरकार 10,000 नोकऱ्यो तयार करतले, 20,000 नोकऱ्यो दितले म्हणून सांगताले. आनी फाटल्यान वचा BJPच्या लक्ष्मीकांत पार्सेकराच्या कार्यकाळा पर्यंत या, तो सांगतालो 50,000 नोकऱ्यो निर्माण करतलो म्हणून. पळय तुमी रिकॉर्ड चॅक करा. तर त्यो नोकऱ्यो खंय गेल्यो? आज विश्वजीत सांगता 22,000 नोकऱ्यो आसा, वेकन्सी आसा म्हणून. जाल्यार 22,000 जर वेकन्सी आसा आनी मुख्यमंत्री सांगता की स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाच्या अंडर 3,500 वेकन्सीज आसा म्हणून. आनी आज पब्लिकली मुख्यमंत्री प्रेसाच्या माध्यमांच्यान उलयता की जर वेकन्सी आसा जाल्यार विश्वजितान आपल्याक दाखोवचें म्हणून. हें कितें चल्लां? हो कसलो खेळ चल्ला? आज म्हाका दिसता विश्वजीत राणे आनी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हे दोगूय जाण आपली राजकारणाची पोळी भासपा खातीर गोंयचे यूथ आनी गोंयचे अनएम्प्लॉयड यूथ हांचे भविश्याची होळी करपाक उठल्या. गोंयान आमी पयला निती आयोगाचो जावं किंवा आनी ज्यो एजन्सीज आसा ऑथरायज्ड रेप्युटेड सेंट्रल एजन्सीज तांचे इंडेक्सा प्रमाणे गोवा रँक्स हायस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट टुडे. बट दीस गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड
आणि नाव दॅट इज प्रूव्ड फर्दर बाय द स्टेटमेंट ऑफ द मिनिस्टर विश्वजीत राणे की हे सरकार 22,000 वेकन्सी आसतना सुद्दां जॉब दिवपाक अपयशी ठरला म्हणून. दुसरो एक स्टेटमेंट म्हणल्यार विश्वजीत राणेन केला तो म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्ट जे वर्कर्स आसा ताजी सॅलरी खंय तो आपल्या पर्सनल पयशांच्यान दिता म्हणून. आतां आमी इतलो तेंप सांगतालेच की स्टेटाची आर्थीक परिस्थिती सारकी ना. स्टेटान जो धुमाकूळ घाला हांच्यांनी भ्रश्टाचाराचो ताज्या कारणां खातीर मोठ्या प्रमाणान डेप्ट जाला, रीण जाला राज्याचेर तयार. अप टू जानेवारी 2026 आमचे स्टेटीचेर 35,000 कोटीचें रीण असलें. आनी प्रत्येक युथान आज ही गजाल क्लियरली आयकून घेवची की हें 35,000 कोटीचें रीण विश्वजीत राणे, प्रमोद सावंत किंवा रोहन किंवा आनी कोण जे मिनिस्टर्स आसात ते फारीक करचे ना. हे रिणां ते आपली घरादारां विकून, प्रॉपर्टी विकून फारीक करपाचें ना. ही रिणां प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार आसा. ही रिणां तुमच्या माथ्यार आसा. ही रिणां प्रत्येक युथाच्या फ्युचराच्या माथ्यार आसा. कित्याक ही युथां भरपाक अपयशी ठरलेल्या कारणान आज ह्या सरकाराक कितें जालां की सॅलरी दिवपाक सुद्दां कॉन्ट्रॅक्टाचे मंत्र्यांक सांगचें पडटा की पयशे आमकां दिवचे पडटा म्हणून पॉकेटांतले. आतां फायनान्शियल कंडिशनाचेर स्टेटीचे जेन्ना हांव सांगता तुमकां की 35,000 कोटीचें जेन्ना रीण जालां हें प्रत्येक गोंयकाराच्या माथ्यार रीण. हे रिणाचे हातून फाटभुंयेचेर जर आमी पळयत जाल्यार फाटले 4 वर्सांत हे BJPच्या सरकारान गोंयान 677 कोटी रुपया फक्त इव्हेंटाचेर खर्च केले. 677 crores our state has spent only on events, on propaganda, on advertisements. आता can a state which has a debt of 35,000 crore afford events of 677 crore rupees in such a short span of time? हाचें उत्तर प्रत्येकान म्हाका दिसता आज BJPच्या लोकांक विचारपाची गरज आसा. कित्याक 677 कोटी जेन्ना आमी म्हणटा 4 वर्सांत जाल्यार ते सुमार 46 लाख रुपया दिसाक जाता अप्रॉक्सिमेटली खर्च. जाल्यार हो खर्च जर कॅल्कुलेट तूं करशी एक एवरेज जर ग्रुप सीचो पोस्ट कन्सिडर करूया. हांव तुमकां एक एग्जांपल दिता. तातूंत पुलीस कॉन्स्टेबल जावं LDC जावं ताची एवरेज सॅलरी आसतली 35,000 रुपया. 35,000 मल्टिप्लाय बाय 12 म्हळ्यार सुमार 4,20,000 ताची सॅलरी जातली. आतां तो मनशान एक 22 वर्साचे 20 वर्साचे और 22 वर्साचे 25 वर्साचो भुरगो जर आज कामाक लागलो ग्रुप C कॅटेगरी पोस्टान जाल्यार ताजे लायफ टायमान ताका सरकार सॅलरी कितलो दितलो बाय रिटायरमेंट? सुमार 1,30,00,000 आयचे डेटीन सांगता तुमकां. जाल्यार जे 677 म्हणल्यार सुमार 677 कोटी जे खर्च केल्या इव्हेंटाचेर ते कॅल्कुलेशन जर तूं करीत जाल्यार ग्रुप सीचे 400 पोस्ट भरतले आसले. पण हे जर पोस्ट सरकारान भरलेले जाल्यार ते पयशे आमच्या युथांचे बोल्सान वतले आसले. ते आपले घर चलोवन पावतले आसले. पण ते जर तांच्यांनी जॉब भरून ते पयशे जर युथाच्या बोल्सान घाल्ले जाल्यार आमकां कमिशन कोण दितलो आसलो? तो काय आपल्या सॅलरींतले काडून कमिशन दिवचे ना? हे 677 कोटी रुपया जे खर्च केला ताचे 60% कमिशन खाता हे. त्या खातीर ही आज परिस्थिती निर्माण जाल्या. राजीव गांधी जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जालो, स्वर्गेस्त राजीव गांधी जो देशांतलो एक सगळ्यान व्हडलो बरो लिडर जावन गेलो, तो जेन्ना प्रायम मिनिस्टर जालो ताजो एक फेमस कोट आसा, आय एम यंग and I too have a dream. I dream of an India strong, independent and self-resilient and in the front rank of the nations of the world in the service of mankind. These are great words by our leader Rajiv Gandhi, who was the prime minister of this country. जाल्यार म्हाका दिसता आज प्रत्येक युथाक ड्रीम्स आसा. तांकांय दिसता आपूण अमके एजीचेर कामाक लागचो, अमके एजीचेर मोटरसायकल घेवची, अमके एजीचेर एक सादें घर बांदपाक पावचें, लग्न जावचें, आवय बापायची काळजी घेवपाक पावची, आपले मेडिकल फ्युचर सेक्युअर करचो. जाल्यार ताजी ड्रिम्स केन्ना फुलफील जातली? जर 22,000 नोकऱ्यो हें सरकार विश्वजीत राणे 2 नंबरचो मंत्री आसून जर सांगता वेकन्सी आसा म्हणून सरकार भरून पावना, जाल्यार हांव तांकां प्रश्न विचारतां, ह्यो 22,000 नोकऱ्यो ज्यो वेकंट उरल्या त्यो केन्ना भरतले? काय लोधा प्रोजेक्ट हाडला आनी जे दिल्लीकार येवन थंय सेटल जावपाचे आसा तांच्या भुरग्यांक दवरल्या, कितें ती 15 वर्सां वतलीं तितले म्हणसर, मागीर ते गोंयकार जातले.
कित्याक आयच्या तरी भुरग्यांक कोणाकूच ह्यो नोकऱ्यो मेळपाची लक्षणां दिसना. ही जी तांची तुतू मेमे जी चल्ल्या, कित्याक आतां कॅबिनेट मिनिस्टर ते मिडियांच्यान कित्याक उलयता म्हणून म्हाका कळना. अरे तुमकां सीएम म्हणटा आपल्याक सांगचें, तो म्हणटा सीएमाक सांगता, अरे कॅबिनेट मिटिंगेन डिस्कस करा मरे तुमी. दीस इज समथींग व्हेरी सिरियस. कित्याक आज देशान जें वातावरण आसा आनी हें वातावरण आसपाचें फाटभुंयेचेर काल आनी एक शॉकिंग स्टेटमेंट हांवें पळयलो. तो टुरिझम मिनिस्टर रोहन खंवटे आनी चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एक नवें कितें सांगलें. नव्यो गजाली हाडपाच्यो तांकां खूब संवय आहा बीजेपीचे सरकार मंत्र्यांक. शेकातलोन म्हणून कितें. आतां शेकातलोन म्हणल्यार म्हाका खबर ना कितें तें, कित्याक तो सांगता शेकारी वचून काम करपाचें म्हणून. आतां टुरिझमाक आनी काम करपाक कसलो संबंद आहा. आतां तूं काम करता आसतना दुसऱ्या स्टेटीन वतलो आनी टुरिझम करतलो. ते म्हणटा टुरिस्ट हांगा जो येता पळय तो जर काम करपाक लागलो आनी तो शेकार जर बसलो, तो काम करतना बियर मारतलो, तो काम करतना विसवण खातलो, काय तो काम करतलो लॅपटॉपाचेर. ही साद्यो गजाली, कॉमन सेन्स. हें पिश्यान काडटा तुमी. कोणाक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतलो. 8 दिसांनी पावस पडटलो, शेकां सगळीं टेम्पररी काडची पडटलीं. ऑलरेडी काडपाची सुरू जाल्या शेकां. मागीर कसलें शेकातलोन, मागीर ती लांकडां घालून शेकोटी पेटोवची पडटली थंय. आनी फाल्यां इकॉनॉमीक क्रायसिसा खातीर जे भुरगे गोंयांत येवन शेकातलोन हांचे पॉलिसीन काम करपाक लागतले आनी तांचे जर जॉब आसत, दे आर फर्दर बर्डन टू अवर स्टेट. म्हळ्यार आमचे भुरगे जे अनएम्प्लॉयड आसा तांचे बरोबर हे शेकातलोन बरोबर कितलेशेच हजारांनी आयिल्ले. आनी तुमीच सांगता डोंट ट्रॅवल म्हणून, आनी तुमी सांगता ट्रॅवलूय करा म्हणून. तुमी एक्झॅक्ट इतले कन्फ्यूज जाले हें सरकार, तांचे कडेन सांगपाक कांयच उरूंक ना. सो ते नवे कितें पॉलिसी हाडटा. आतां टुरिझमाच्या अंडर तुमी वर्क फ्रॉम शेक म्हणटा, बट टुरिस्ट कित्याक घेना. टुरिस्ट कित्याक घेना तें हांव तुमकां सांगता. टुरिस्ट येना पिड्ड्यार रस्त्या खातीर. रस्तो केल्लो, आज रस्तो केल्लो, प्रत्येक गोंयकारान विचार करा. तुमच्या दारान रस्ते केले आसतले नो डावट. तुमी रस्तो तो 5 वर्सां कितले फावटी सारको वापरला. तो 5 वर्सां कितले फावटी रस्तो सरकारान फोडला. आज उदकाची लायन घालता, फाल्यां लायटीची लायन घालता, परवां कोण इंटरनेटा खातीर फोडटा. कांयच ना जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टर परतो 2 वर्सांनी पिरियड सोंपचे पयलीं ताजेर 1-2 सेंटीमिटरचें शेण काडलेले भशेन ऑटोमिक्स घालता. 5 वर्सां रस्तो करता. हे पयशे बेश्टे ना जमना सरकारा कडेन, कित्याक केल्लो रस्तो हे परतो करता आनी तो परतो फोडटा, तो परतो करता, ताजेर कमिशन घेता. म्हणल्यार आपले फॅमिलीक, आपले भुरग्यांक हे बीजेपीचे मंत्री, बीजेपीचे लिडर हांच्यांनी 22 पिढयो उरता इतले पयशे चोरल्या. अशें कोणेच केन्ना करूंक ना. भ्रश्टाचार आजचें जें सरकार आसा तें गोंयचे इतिहासांतलें सगळ्यान भ्रश्ट सरकार म्हणून रिकॉर्डाक उरतलें. अशा लेवलाचो इतले हाचो भ्रश्टाचार केन्नाच जमनासलो. आनी त्या खातीर आज ही भुरग्यांक जॉब दिवपाक ना मेळपाची परिस्थिती निर्माण जाल्या. कित्याक सरकारान हे जे लूट मार केल्या हातूंत सगळे पयशे सोंपल्या, रिणां वाडल्या. त्या खातीर भुरगे, शिक्षीत भुरगे आज अनएम्प्लॉयड उरल्या. हजारांनी भुरगे पास आउट जाता. स्कुलांच्यान पास जाता, कॉलेजीन वता, कॉलेजीन पास जाता, युनिवर्सिटीन वता, कोण कोर्स करता, कोण आनी कितें करता. पण भायर सरतकूच कितें मेळटा तांकां. मदींच कितें हाडलें हें म्हणून इंटर्नशीप कसली एप्रेंटिसशीप म्हणून, म्हळ्यार वेट बिगार करून दवरपाचें. तुमकां याद आसतलें पयलीं ते कितें सोसायटी म्हणून केली, तांकां केलें थंय तयार. मागीर काँग्रेस गव्हर्मेंट, काँग्रेसीन तांकां एब्सॉर्ब केल्या. नाजाल्यार हांव चॅलेंज करता, तुमी सांगचें. आनी विश्वजीत राणेंक चॅलेंज करता की ताणें एक क्लियर गजाल सांगची की 2007 ते 2012 विश्वजीत राणे काँग्रेसीच्या सरकारान मंत्री आसलो. ताणें त्या काळार 70च्या लोकांक कितल्यो नोकऱ्यो दिल्यो आनी 2017 तो बीजेपीन गेलो. तो आयची डेट ताणें कितल्यो नोकऱ्यो 70च्या लोकांक दिल्यो हे ताणें डिक्लेअर करचें. कित्याक आतां हाजे फुडें 70च्या भुरग्यांक लोधाचे फुडले पिळगेचें कॉम्पिटिशन आहा. तुमचें सोडा, तुमचे मदीं आनी कॉम्पिटिशन करूच नाका. तुमकां लोधाची जे हजारांनी प्लॉट केले आनी लोक येवपाचे आसा रावपाक, तांचे भुरगे तुमकां जॉबाक कॉम्पिटिशन दिवपाचें आहा. तांकांय मत मेळटलें थोड्या तेंपान. आज सगळ्याक जालां, आमी पळयता दिल्ली जाल्या गोंय जाल्यार ते फाटभुंयेचेर म्हाका दिसता एक डेंजरसाचेर आमी चल्ल्या. आनी टुरिझमाचें हांवें तुमकां रस्त्याचो एक टॉपीक सांगलो. गार्बेज आहा सगळ्याक, रस्ते पिड्ड्यार, टाउट्स हेरस करता टुरिस्टांक. कोण टाटू काडटा म्हणटा, कोण ते केसांक बांदपाचें हाडटा म्हणटा, कोण मेथी घालता, कोण मसाज करता बिचाचेर. हे ना बरे टुरिस्ट गोंयान. दुसरें पुलीस. आमी गाडी घेवन इतले स्टेटीनी भोंवता, आमकां केन्नाच पुलीस हात दाखयना. अंटील एन्ड सपोज ओवर स्पीड जाता एक एकदां तेन्ना थारयता ग्लासाक फील. गोंयान हांव पळयता आयल्ली भायली गाडी आडयता, बरं तो थंय आडयता, फुडले दुसरो आडयता. कशे येतले टुरिस्ट. हे पयशे खंय वता, हे कोणाक वता.
त्याच प्रमाणे अनकंट्रोल्ड प्रायस जो चालू आसा, हें तुमकां हांव जें सगळें सांगलां हें हांवें तुमकां कांय बेजीक गजाली सांगल्या, कित्याक सगळ्यांत इम्पॉर्टंट आयच्या हातून विशय जो घडला तो म्हणल्यार भुरग्यांचे अनएम्प्लॉयमेंटाचो, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आनी निटाचो तांच्या भविश्या कडेन कसो खेळ जाला, तातूंत BJPचे कशे ऑफिस बेरर्स आनी लोक इनवॉल्ड आसले पेपर लिकेजान तें आमी पळयलां. जाल्यार ते फाटभुंयेचेर आयचे युथांक हांव क्लियरली सांगूंक सोदतां, आमची भारत देश हो जगान लार्जस्ट डेमोक्रेसी म्हणून वळखता. वी आर नोन एज द लार्जस्ट डेमोक्रेसी इन दीस कंट्री आनी इन दीस वर्ल्ड. एंड वेन द चीफ जस्टीस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द लार्जस्ट डेमोक्रेसी calls the youth who are educated, who are without job, who are raising their voice for their own rights, who are raising their voice to protect the nation's interest, are called cockroaches, then that is the most unfortunate thing to happen in any democracy. आज भारत देशात सर्वोच्च न्यायालयाचो सरन्यायाधीश जेन्ना सामान्य युवक जे शिक्षीत उच्च शिक्षीत आसा, जे आपल्या हक्का खातीर आवाज काडटात, जे देश हिता खातीर प्रोटेस्ट करतात, प्रश्न विचारता सिस्टमाक, हे युवकांक जर सरन्यायाधीश तांकां तो एक युवक जर कॉक्रोच कशें दिसता जाल्यार म्हाका दिसता हाज्याकून आनी दुर्दैवी जाग्याचेर आमी पावूंक ना. कित्याक आमी एका सायडीन पळयला इलेक्शन कमिशन जो मेजर फावंडेशन आमच्या देशाचो कसो BJPन आज कंट्रोल केला, तो इतले पर्यंत सांगपाक पावलो की बंगालाक इलेक्शन आमी जिखयलां म्हणून BJPक, टू सम सिनियर जर्नलिस्ट वीच इज ऑन रिकॉर्ड, टू चॅक इट. आज सरन्यायाधीश ही भाशा उलयता, म्हणजे प्रोटेस्टर्स कोण आपल्या हक्का खातीर झगडटा ते कॉक्रोचीज म्हणटा. जाल्यार कॉक्रोचीजां सांगपाक सोदता हांव, अपील करता, कित्याक आमच्या गोंयानूय अशे कॉक्रोचीज भरपूर आसतले जे सिस्टमान निर्माण केल्या, जे शिकल्या, जे त्रास काडून शिकल्या, जे सफर जाल्या, तांचे आवय बापायनी त्रास काडला तांकां शिकोवपाक, तांकां आज कसलोच जॉब ना, तांकां जॉब सेक्युरिटी ना, तांकां कसलोच फ्युचर दिसना. जाल्यार ते युथांक आज BJP पिश्यान काडटा, तांकां इव्हेंट्स काडल्या, स्पोर्ट्स इव्हेंट, आनी कसलो इव्हेंट, आनी कसलो इव्हेंट, अभंग रिपोस्ट, नाचता DJ म्युजीक लावन. छत्रपती शिवाजी महाराज आमचो प्रत्येक देशांतले युथाचो आदर्श आसूंक जाय. ताणें राज्य कशें चलयलें, ताजी निती कितें आसली, ताजो देशा खातीर प्रेम कितें आसलो, ताजे जयंतीक DJ लावन नाचतात. बंद करा हें, युथांक अपील करता हांव, प्रश्न करा सरकाराक, खंयचेंय सरकार जावं, फाल्यां आमचे पक्षाचें जर सरकार आयलें जाल्यार आमच्या पक्षाचें सरकारूय तुमी ऑपोज करूंक जाय जर असलें चल्लें जाल्यार. हांव सांगता कितें, हांव आमचें सरकार आसतनाय ड्रग्साच्या अगेन्स्ट उलयलां, हांवें मार खाल्ला. आज एक BJPचो मनीस, एक यूथ BJPचो, काल स्वप्नीश शेल्लेकर बाबडो कंटिन्युअस झगडटा वेगवेगळ्या विशया खातीर. ताका कसली खाज रे, गोंयभर तो कसले कसले विशया खातीर झगडटा. कितेंय जावं, तो फाल्यां तुमच्या आमच्या फ्युचरा खातीर झगडटा, आमी आवाज काडटा, आनी कोण दुसरे पार्टीचे आवाज काडटा. स्वप्नीश शेल्लेकराचेर केसी घालपाक हे यूथ BJPचे कितलेशेच पुलीस स्टेशनाचेर भायर सरले. पण गोंयांत ज्यो गजाली घडटा, रेप घडटा, हायस्ट रेप्स म्हणून पयर रिपोर्ट आयलो नॅशनल क्रायम ब्युरोचो इन गोवा, एक शब्द ना BJPचो, महिलाचो ना, युथाचो ना. अनएम्प्लॉयमेंटाचो इशू आसा, करप्शनाचो इशू आसा, ड्रग्साचो इशू आसा, कसलो इशू ना तो सांग. जाल्यार BJPचे युवक खंय उलयतना दिसना, ते स्वप्नीश शेल्लेकराक टार्गेट करपाक आयले. आमी फॉर्मली स्वप्नेशा बरोबर रावतले आनी म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यो ज्यो BJP कडल्यान हो देश मुक्त करूंक सोदता. BJPन एक टायमार स्लोगन दिल्लो काँग्रेस मुक्त भारत म्हणून, आज BJP मुक्त भारत करपाचो वेळ आयला. काँग्रेस मुक्त भारत केन्ना जावंक शकना, कित्याक काँग्रेस हो आमच्या देशाचो DNA. काँग्रेस ही विचारधारा, काँग्रेस हो मुवमेंट ताणें केन्ना लोकांच्या पोटार मारूंक ना, जशें BJPच्या लोकांनी मारला पळय तशें. हांची स्पीड पळया तुमी कितें केलां तांच्यांनी तें. जाल्यार हे फाटभुंयेचेर आज जे युथाचो मायंडसेट BJP हायजॅक करूंक सोदता, इव्हेंट्सांनी बिजी दवरून, टोर्नामेंटांनी बिजी दवरून, स्पोर्ट्सांनी बिजी दवरून, ते अभंग रिपोस्टा असले इव्हेंट हाडटा, DJ लायता, नाचयता. कोणाचे पयशे रे, लाखांनी कोट्यांनी रुपया तुमी तांकां फारीक केल्या. घाला मरे, युथांक नोकरी दिया, यूज करा, बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिया. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता हांव आज हे माध्यमांच्यान म्हजे जे वांगडी आसा, यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा, जे महिला काँग्रेस प्रेसिडेंट आसा, आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, हांचे बरोबर आज गोंयचे युथांक जांकां सिस्टमान आज कॉक्रोच केल्या तांकां अपील करता की दोळे उगडा, कान उगडा, प्रश्न करा सरकाराक आनी जागे जायात. आमी तुमचे बरोबर सदांच आसतले.
केन्नाच फाटल्यान सरचें ना. पण तुमी आज स्वता विचारपाची गरज आसा, तुमच्या फ्युचराचो प्रश्न आसा. कित्याक आज जर तुमी तुमच्या फ्युचरा खातीर आवाज काडना जाल्यार म्हाका दिसता आनी तुमी केन्नाच तुमच्या फ्युचरा खातीर आवाज काडूंक शकचे ना. हो राजकीय प्रश्न ना, हो खंयच्या एका पार्टीचो खंयच्या दुसऱ्या पार्टीचो प्रश्न ना, हो कॉपीरायटाचो विशय ना. हो विशय आसा युथाचो, फ्युचराचो. हो विशय आसा आमच्या देशाचे अस्मितायेचो आनी हो विशय आसा आमच्या देशाचे अस्तित्वाचो. कित्याक आज जी अस्थिरता देशान हाडल्या, इकॉनॉमीक आर्थीक अस्थिरता जावं प्रत्येक पॉलिटिकल अस्थिरता, सगळी इन्स्टिट्यूशन करप्ट केल्या, खंयच कोणाक न्याय मेळना. तें जर आज बंद जायना जाल्यार आमचो देश ते ज्यो फेल्ड स्टेट्स आहा लायक येमेन, सोमालिया, थंय पावपाक वेळ लागचो ना. याद दवरा. आज जाती धर्म सायडीक दवरा. आपूण हिंदू, आपूण क्रिस्तांव, आपूण मुस्लीम ना. आनी जातीचें राजकारण सायडीक दवरा. कोण आपूण मराठा, कोण भंडारी, कोण बामण ना. सगळे गोंयकार, सगळे हे देशाचे नागरीक म्हणून भायर सरपाचो वेळ आयला. आनी हें जर आज जायना जाल्यार म्हाका दिसता केन्नाच जावचें ना. आनी हें सांगता आसतना येणारे आठवड्यात आमी जो एक प्लॅन केला तो म्हणल्यार आमचो यूथ काँग्रेस. हे विशय जे गंभीर विशय आसा, जावं निटाचो जावं अनएम्प्लॉयमेंटाचो जावं, ताजेर यूथ काँग्रेस आमचो अर्चित नायकाच्या लिडरशिपाच्या अंडर ताजेर प्रोटेस्ट आसतले. तशेंच जो म्हारगायेचो त्रास आज सामान्य जनतेक जाला, चडशे करून बायलांक जाला. कित्याक निमाणें घर बायलो मनशेक चलोवचें पडटा. आवयच्या दोळ्यान निमाणें दुकां येता, बायलेच्या दोळ्यान दुकां येता जेन्ना घर चलोवपाक पावना. ते विशयाचेर जी म्हारगाय आनी जी सगळें चल्लां तो विशय घेवन आमचे महिला काँग्रेस लेड बाय डॉक्टर प्रतीक्षा खलप फुडें सरतली. त्याच बरोबर आमचे दोनूय जे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, त्याच बरोबर आमचे सावथाचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा, ते बी हे सगळे लोकांचे विशय घेवन येता ते काळान तुमकां प्रोटेस्ट करतना दिसतले. तुमकां अर्चित एक्सप्लेन करतलो तांचे हाजे बद्दल. आमी फक्त डिक्लेअर करता आनी हे सांगपाक सोदता की डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वित राणे तुमच्या झगडीमध्ये गोयच्या युवकांक रस्त्यार हाडनाकात. ही तुमकां गोयचे युवकाची वॉर्निंग समजा. ह्याच विशयाचेर निशेध करपाक, अनएम्प्लॉयमेंटचो विशय घेवन निशेध करपाक, नीट पेपर लीक जो ह्या सरकारान केला, ह्या डबल इंजिनच्या मिसफायर सरकारान केला, ह्या विशयाचेर निशेध करपाक. कित्याक 3 महिन्या पयलींच गोवा हो वॉज डिक्लेअर्ड द स्टेट विथ द हायेस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ. भारतांत सगळ्यात हायेस्ट अनएम्प्लॉयड यूथ गोंयान आसा. आनी काल हो म्हणटा 22,000 नोकऱ्यो आसा ती भरपा जाय म्हणून. आनी गोवा इज डिक्लेअर्ड नंबर 1 इन द कंट्री विथ द हायेस्ट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ. सो हे विशय घेवन आमी 26 तारखेक सकाळी 11 मडगांवां प्रोटेस्ट आमचो आयनॉक्सा कडेन, आयनॉक्स ओशिया मल्टिप्लेक्सा कडेन आमचो प्रोटेस्टाची सुरवात जातली. आमच्या बरोबर तेन्ना चड करून आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट श्री उदय बानूचीप ते सुद्दां चड करून आमच्या बरोबर शामील जातले ह्या प्रोटेस्टाक. हांव तुमकां मागता, सगळे युवकांक हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी जॉयन जावचे. आनी खास करून ह्या भारतीय जनता युवा मोर्चा ही तुमची जी कमिटी आसा, टीम आसा, कार्यकर्ते आसा, तुमकां खरेंच गोंयकारांचे आनी गोंयच्या युवकांचे जर पडला आनी तुमी खऱ्यांनी मनांतल्यान गोंयचे युवकांचे विशय समज घेवपाक सोदता न्ही, तुमकांय हांव इन्वायट करता. तुमी सहभाग्य जायात आनी तुमी खरेंच गोंयकार जर आसात जाल्यार त्या दिसा तुमी आमच्या बरोबर दिसतले तुमच्या पक्षाच्या विरुद्ध, तुमच्या ह्या सरकारा विरुद्ध निशेध करतना. हांव सगळ्यांक आव्हान करता की सगळ्यांनी शामील जावचें त्या दिसा. प्रतीक्षा तुमकां तांच्या प्रोग्रामा बद्दल एक्सप्लेन करतलें जो फुडल्या विकान आसा. सो आता आम्ही ऐकले आमच्या वायस प्रेसिडेंट सुनील खवटणकरान जे मुद्दे हांगा मांडले, हे मुद्दे काँग्रेस पार्टी प्रिन्सिपल ऑपोजिशन पार्टी म्हणून कंटिन्युअसली घेत आसा. आणि काल आनी आयज जे आमी पेपरान पयले, कोण कोणाक तरी जादूगर म्हणटा आनी खुबशे आमकां मॅजीक शो अशें दाखयतले अशें म्हणून कोण सांगतात. पण गोंयकारांक एक कळलेलें आसा की हे जादूचो शो आनी मॅजीक शो नासतना एक पुराय गोंयाक एक सर्कस करून उडयला आनी एक कॉमीक शो आनी कॉमेडी चालू आसा सगळ्यांची. हेजेर एक निशेध म्हणून जे कितें गोंयान करंटली चल्ला, 2
22,000 नोकऱ्यो दितले अशें म्हणून सांगणारे सरकार दर इलेक्शनाक हे जो जुमला आसा पळय जे करतात आनी हितूनसून फुडें कितें निर्माण जाता हें आमी एक्सपिरियन्स केल्ले आसा. 22,000 जॉब म्हणून सांगता आनी कॅश फॉर जॉब स्कॅम हे चालू आसा. जॉब दितले म्हणून सांगून आयकून एवरी इलेक्शनाक हे फटींगपणां ह्या सरकाराची आयकलेली आसा आनी आतां गोंयकारांक कळ्ळेलें आसा आनी गोंयकार फटींगपणां हेंचे आयकून फसचे ना. आनी हांव मागता सगळ्यां कडेन तुमच्या माध्यमांतसून सगळी महिला वर्ग आसा, यूथ वर्ग आसा, सगळ्यांनी आपले आतां दोळे कान उगडचे आनी पळोवचें कितें चल्लां तें. जेन्ना जेन्ना आमी आवाज उठयतात आनी कितें म्हणटात ह्या सरकारा कडेन अकाउंटेबिलिटी विचारता जाल्यार आमकां एंटी नॅशनल म्हणटा. सो अकाउंटेबिलिटी खंय आसा? आयज कोण उलयता? 22,000 जॉब दिता म्हणून बेश्टे हवेन एक स्टेटमेंट केल्लेली आसा. कशें जातले निर्माण हे जॉब? एक तरी नवीन इंडस्ट्री ह्या सरकारान गोंयान आयज पर्यंत हाडला काय विचारपाचें. 2014 ते आतां पर्यंत देर इज झिरो जॉब क्रिएशन. उलट ब्रेन ड्रेन जायत आसा. गोंयचे युवक युवती जितले शिकलेले आसात तितले भायर वयतात गोंयांतल्यान. हांगा जॉब्स ना म्हणून. मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुष हॉस्पिटल जालें, कितले गोंयकारांक जॉब मेळ्ळे? सगळे भायल्या लोकांक जॉब मेळटा. द ओनली इंडस्ट्री फ्लरिशिंग रायट नाव इन गोवा इज कसिनोज. आनी ह्या कसिनो खातीर फक्त गोंयान प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग रॅकेट आनी क्रायम रेट हे वाडलेले आसा. गोवा इज बिकम द रेप कॅपिटल ऑफ द कंट्री. एक टायम आमी फक्त दिल्लीचे अशें आयकताली. दिल्ली गुडगांव रेप कॅपिटल म्हणटाले. आयज गोवा गोवा ना आनी गुड गोवा जाल्लेले आसा. तेजे गुरगांव करून दवरलेले आसा. आनी कित्याक जाता हेका फुल्ली जबाबदार आसा सरकार. आनी हेज्या खातीर महिलांचे विशय घेवन जे इन्फ्लेशन जाल्ले आसा, जे क्रायम रेट वाडलेले आसा तेजेर आमी इशू घेवन मोर्चा करतले ऑन मंडे 25th. तेजे आमी डिटेल्स सगळे मिडिया मुखार तुमकां शेअर करतले. थँक्यू. नॉर्थ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शशांक 1-2 उतरां तुमकां सांगतलो. पळय, लास्ट टायम जशें सुनील बाबान ऑलरेडी सांगला, 2022 10,000 to 12,000 जॉब्स पर इयर म्हणून एक स्टेटमेंट आमच्या सीएमान केल्लो. आमी सिंपल जर कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार एज पर दॅट रेशियो ऑफ वॉट जॉब्स ही वॉज टू प्रोवायड 50,000 ते 60,000 जॉब्स एट द एंड ऑफ 5 वर्सां आमकां जनरेट जावंक जाय आसले. आयज जो स्टेटमेंट विश्वजीत राणेन केला की 22,000 जॉब्स तो रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी करची म्हणून, हे क्लियरली दाखयता की लास्ट 5 वर्सां जें काम गव्हर्मेंटान करपाक जाय पळय तें काम गव्हर्मेंटान करूंक ना. तेंच्याच डेटा प्रमाणे आयज जर 22,000 जॉब्स अवेलेबल आसा, वेकन्सीज आसा गव्हर्मेंटा कडेन आनी रिक्रुटमेंट इलेक्शना पयलीं करपाक जाय म्हणून जर एक मिनिस्टर सांगतात सीएमाक, म्हणजे लास्ट 5 वर्सांचे कितले वर्सां तुमी जॉब्स प्रोवायड केले हेजेर पयलीं उत्तर दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट, गोंयांत ब्रेन ड्रेन आनी हांगासरले लोक भायर वयतान कित्याक कामा खातीर, काम सोदपा खातीर हे समजपाक जाय. गोंयांत लिटरसी खूब हाय आसा आनी हाय पेईंग जॉब्स हांगा ऑलमोस्ट एज गूड एज नील. कित्याक IT सेक्टराचें कांय जायना, न्यू सेटअप जायना. खंयचे प्रायवेट सेक्टर्स मॅन्युफॅक्चरींग जावं सर्वीस प्रोवायडर हांगा येना. जे कॉल सेंटर बॉम्बे 25,000 स्टार्ट करता सॅलरी, ती हांगासर कॉल सेंटरान सॅलरी आसा 10,000 ते 12,000. जाल्यार गोंयकार जे एज्युकेट जाता पळय हांगा ते रावतले कित्याक हांगा काम करपाक? इन्फ्लेशन वाडता आनी सॅलरी 15,000 वयर आमची स्टार्टींग वचत ना कशी गोंयांत. जेन्ना मिनिमम वेज एक प्रिस्क्रायब केल्ल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटान जाल्यार एटलिस्ट ती मिनिमम वेज तरी येवपाक जाय. मिनिमम वेजाकून वयर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल खंयच्याय प्रायवेट सेक्टरान तुमकां जॉब गावपाक. म्हणून हे सगळे भायले भुरगे येतात हांगा आनी जॉब घेतात. कित्याक जे धारवाड आनी हे सरावंडींग जे एरियाज आसा, वेंगुर्ला जावं कणकवली, हांकां तेंच्या एरिया भितर ऑपॉर्च्युनिटी ना 10-12,000 कमोवपाक. सो तांकां ती हांगा इजी ऑपॉर्च्युनिटी जाल्या येवन कसिनोन काम करपाचें जावं आयुष हॉस्पिटलान काम करपाचें, मोपा काम करपाचें. गोंयच्या भुरग्यांक ती पे स्केल जावं जी एज्युकेटेड लिटरट
अनएम्प्लॉयड यूथ आमची आसा पळय तांकां जी पे स्केल एक्सपेक्टेड आसा, कित्याक प्लीज समजून घेयात की स्कुलां बंद जातात, प्रायवेट स्कुलान शिकपाच्या खातीर आवय बापूय म्हयन्याक 10,000 ते 25,000 रुपया म्हयन्याक खर्च करता, रायट फ्रॉम फर्स्ट स्टँडर्ड टू युनिवर्सिटी पास आउट जाय पर्यंत. आनी 25,000 म्हयन्याक मोडल्या मागीर तुवें 15,000ची सॅलरी घेवन जॉब घेवपाचें. पर मंथ 20,000 to 25,000 जर एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक शिकोवंक काडटा जाल्यार तुमी इमॅजिन करा 20 वर्सां इतले एक्सपेंडिचर काडून त्या भुरग्यान नाल्यार चेडवान 15,000चो जॉब घेवपाचो, कशें बॅलन्स कसो जातलो? ह्या खातीर आमचे भुरगे सगळे भायर वयतात. एका सायडीक आतां शेकथॉन म्हणून जे मेन्शन केलें, हांगा येवन तुमी काम करा म्हणटात. जर प्रायम मिनिस्टर सांगता भोंवो नाका जाल्यार आमी कित्याक इन्वायट करता लोकांक हांगा येवपाक, ट्रॅवल करून हांगा येवपाक आनी आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर बर्डन घालपाक? हेंच आमकां कळोंक ना. हे जे भायले भुरगे आसा जे येवन हांगा वर्क फ्रॉम होम शेकार बसून करतले, दे डोंट जनरेट एनी इनकम फॉर आवर स्टेट. ते काम करता कंप्युटराचेर जावं रिमोट लोकेशना वयरसून आनी सॅलरी तेंची वयता तेंच्या घरा कडेन. जाल्यार आमी असले कित्याक प्रमोट करता? आमी डेवलप करपाक जाय अशें सिस्टम जितून आमच्या भुरग्यांक जे पास आउट जाता तांकां कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटी दिवपाक. लास्ट 10 वर्सान एक ऑपॉर्च्युनिटी एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड युथाक आमच्या गोंयच्या भितर मॅन्युफॅक्चरिंगान, आयटीन, सर्वीस प्रोवायडींग जावं स्टार्टअप्स कितूनच आमच्या गव्हर्मेंटान ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक ना. आयज दुख्खाची गोश्ट म्हणजे जे न्यू बॉर्न भुरगे जाता पळय, इतलो कर्ज काडला आमच्या गव्हर्मेंटान की 11 लाख कर्ज स्टॅटिस्टिक्सा प्रमाणे. अ न्यू बॉर्न चायल्ड इज बॉर्न वीथ डेट ऑफ 11 lakhs द मोमेंट दॅट द चायल्ड इज बॉर्न. सो येताच जल्माक तकलेर लोन घेवन आनी मागीर लायफ बरें 15,000, 12,000, 15,000 सॅलरी हे करपाची. सगळे गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूट्स आयज जशें विश्वजीत राणेन म्हटलां की 22,000 वेकन्सी आहा. हांव सांगूंक सोदता की हेचेकून चड आसतली वेकन्सी, कित्याक आमच्या गव्हर्मेंट इंट्रस्टूच ना हे वेकन्सी भरपाक. ताका कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर अनस्किल्ड आनी आपले कोण वोट बँक बीन आसा पळय तांकां जॉबार घालपाची इच्छा चड आसा. हांव हे डायरेक्ट सांगूंक सोदता कित्याक म्हापसा म्युन्सिपालिटीचो हांव कावन्सिलर. 205 ही सँक्शन स्ट्रेंथ आसा म्हापसा म्युन्सिपालिटीची एज पर ग्रेड ऑफ द म्युन्सिपालिटी. आयज 133 पोस्टूच भरलेले आसा. 67-70 पोस्ट वेकंट आसा. लास्ट 10 ते 12 वर्सां जाली. 10-12 वर्सां सिस्टमॅटिकली मुद्दाम हे पोस्ट लॅप्स जावन दिल्या. जे प्रमोट जाता लोक जावं रिटायर जातात, मुद्दाम तांकां पोस्ट लॅप्स करून हे तेंच्या सिस्टमाचेर लायव्ह उरना. ही रिवायव पोस्ट करपाची स्टेप्स गव्हर्मेंट घेयना. म्हापशांत 130 आमचे परमनंट लेबर आसा जे थोडे करून दर वर्सा रिटायर जातात. रिक्रुटमेंट हे लोक एज पर सर्वीस रूल घेना. 300-350 कॉन्ट्रॅक्ट लेबराचेर म्हापशान आयज हे आसा, कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा. इवन तेंचे रेग्युलरायझेशन 10 वर्सां जाली गव्हर्मेंट करिना, तांकां ऑब्जर्व करिना. तांकां पेन्शन बेनिफिट्स गावना, तांकां PF गावना, खंयचेच बेनिफीट जो. आनी हांव दुख्खाची गोश्ट म्हणजे हांवें चेअरपर्सनाक थोडे दीस पयलीं विचारलें की हे 67 पोस्ट 70 पोस्ट जे आसा ते केन्ना जातले काय म्हणून. 5 वर्सां हांव हो इशू म्हापशान काडटा, सदांच सांगता की जातले म्हणून. ती म्हाका म्हणटा की आपूण आतां हेड क्लार्क कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर घेता. हेड क्लार्क एका इन्स्टिट्यूशनाचे सगळ्यांत हायस्ट लेवलचो ऑफिसर आसता जो फूल स्टाफाक मॅनेज करता. एवरेज सॅलरी म्युन्सिपालिटीन 50,000 ते 70,000 आसा आनी हेड क्लार्क ती 15,000 घेवंक सोदता. हे आमचे इलेक्टेड क्लास. हांकां खबर ना की प्रमोशन जावंक जाय म्हणून. आमच्या चेअरपर्सनाक खबर ना की प्रमोशनान वयर हेड क्लार्क बसोवंक जाय. ती रावल्या, आतां सोंपली न्हू टर्म, इलेक्शन फुडें धुकल्लें, एडमिनिस्ट्रेटर कितें जाय तें पळयतलो. असले इलेक्टेड रेप्रेझेंटेटीव सगळे कडेन भरले आनी हे सगळे 20 वर्सां जालीं म्हापशान BJP आसा. सेम सिच्युएशन चल्लें. सो समजून घेवपाक जाय की आमचे भुरगे भायर कित्याक वयता, आमकां हांगा पे कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर सेटअपूच करूंक ना गव्हर्मेंटान. आनी जर अशेंच फुडें चल्लें जाल्यार आनी आमचे ब्रेन ड्रेन आनी भुरगे हांगासून भायर वयतले. सो हेच स्टॉप जावपाक जाय म्हणून मातशें
जी म्हाका दिसता एक टायमाक काँग्रेस गव्हर्मेंटान स्कीम काडलेली 1 गव्हर्मेंट जॉब पर होम आनी ती अडॉप्ट मागीर राजीव गांधीन केल्ली. ती गोवा गव्हर्मेंटाची एक स्कीम आसली. ती स्कीम सोडून हे सगळे 10वी आनी 12वीचे भुरगे फक्त अमकेच कॅटेगरीच्या कामाक लावपाचें काम आमचें गव्हर्मेंट करता. हे बंद जावपाक जाय. अनएम्प्लॉयड एज्युकेटेड यूथ जे आमच्या तेंच्या खातीर स्किमी काडा, कितें तरी इन्सेंटीव दिया गोंयान रावपाक. एकदां ते भुरगे भायर गेले आनी थंयसरली लायफ जी क्वॉलिटी ऑफ लायफ घेतली न्हू तेच्या मागीर भुरगे हांगा परत येना. NRI जाता उरता, तेंचे सगळे इन्कम थंय वयता, एक टॅक्स हांगा भरिना, येवन फक्त वर्साक कंप्लेन करपाचें रस्ते खराब आनी हें खराब म्हणून. सो हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन की असल्यो नाकाल्ल्यो स्किमी बंद करा आनी फोकस ऑन जनरेटींग गूड जॉब्स फॉर गोवन यूथ. कित्याक हेज्या शिवाय आमचे भुरगे हांगा उरचे ना आनी वेस्ट जाता आमचे सगळे जे लिटरसी हाय आसा ती गोंयांत. 677 crores इव्हेंटाचेर खर्च केले. मोठ्या प्रमाणात करप्शन चल्लेलें आसा, वयता थंय लूट चल्ली. हे पयशे सरकारांतल्या कोणाच्या बोल्सांत वयता? पळय, कोणातल्या बोल्सान वता, सरकार कोण चलयता ताच्या बोल्सान वतले न्ही आनी कोणाच्या बोल्सान वतले? आपोआप काय पयशे भायर सरचे ना? भागीदार कोण आसा हितून? भागीदार सरकारान सगळे भागीदार, कलेक्टीव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कॅबिनेट. भागीदार सगळेच आहा. तें तांचें तें अनेक इनफ इज इनफ मोमेंटान एक तुमकडे अपील केलें की तुमी पार्टीनी तेंचे सहभागी जावचें. जस्टीस फेर्दीन रिबेलोन जो इनफ इज इनफ मुवमेंट चालू केला आनी गोंयचे वेगवेगळे विशय घेवन तांच्यांनी जो 10 पॉयंट डिमांड केला तो इनफ इज इनफ मुवमेंटाक आमचो पार्टीचो कंप्लीट पाठिंबो आसतलो. कित्याक हाचे पयलीं जेन्ना तांच्यो मिटींग जाल्या आमच्या लिडर्सांनी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर जे जाग्यार जाल्या थंय तांकां वचून पाठिंबो दिला. कित्याक बिकॉज दॅट इज समथींग गूड फॉर गोवा एंड दॅट इज समथींग टू प्रोटेक्ट the Goa for the futures and which is necessary. There is no other way, there is no politics. So we have decided that, and from our actions, all our leaders have gone time and again on the platforms of enough, and we have extended our support. We have asked all our cadres, our party members to participate and support that movement because it is for Goa.